राज्यात 4 जुनाक सगळ्यो शाळा सुरू जातल्यो अशी माहिती शिक्षण संचालक शैलेश शिंगडे हांणी दिली। तशेंच एनसीईआरटीन धाडिल्ली पुस्तकां फुडल्या 2 दिसां भितर प्रत्येक शाळांनी विद्यार्थ्यांक वाटपाक सुरवात करतले। पालकांक जाय आसत तर पोर्टला वरवीं डावनलोड करपाक मेळटली अशें शिक्षण संचालक शैलेश शिंगडे हांणी सांगलें। गोंयभरांत शाळा ज्यो आसा त्यो 4 जुनाक सुरू जातल्यो। कांय दिसा पयलीं चर्चा चलताली की शाळा केन्ना सुरू जातल्यो, कारण पावसूय पडटा तेन्ना पावसाक लागून डिले जातल्यो काय, किंवा 4 जून ह्याच दिसा लोकसभा निवडणुकीचो निकाल आसा त्या खातीर शाळा फुडें धुकल्ल्यो वयतल्यो काय अश्यो चर्चा चालू आसल्यो। पूण आतां हें क्लियर जालां की शाळा ज्यो आसा त्यो 4 जुनाकूच सुरवात जातल्यो जशें थरल्या प्रमाणे, आनी शाळेचे शैक्षणीक वर्ष जे आसा आमी म्हणटा ते 4 जुनाक सुरू जातले। त्याच प्रमाणे ज्यो बुक्स एससीईआरटी मेळटा त्यो 27 मे म्हणजेच फाल्यां ह्या गोवा बोर्डा कडेन येतले आनी फाल्यां तांचे डिस्ट्रिब्युशन जातले तालुका वायज। सो जे पालक आसात तेंच्यांनी त्यांच्या तालुक्यान आसलेल्या शाळेंनी वचून ही पाठ्यपुस्तकां जी आसा, जी बुक्स आसात ते बुक्स तांकां मेळोंक शकता। फाल्यां परवा म्हणजे ह्या 2 दिसां उपरांत तांकां पेरंट्सांक ही बुक्स प्रत्येक स्कुलान अवेलेबल जातली अशी माहिती जी आसा ते शिक्षण संचालक शैलेंद्र जिंगडे यांच्या कडसून मेळिल्ली आसा। तर मेन मुद्दो म्हटल्यार 4 जुनाच्यान शाळा जी आसा त्यो सुरू जाल्लेल्यो आसा। अश्यो नवीन अपडेट आमी तुमच्या मुखार घेवन येत रावतले। पळयत रावात गोमंतक टीव्ही।